खाजनगुंडो पारशे बांदाची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान खारें उदक शेतांत रिगून पिकाची नाशाडी जावपाक लागल्या। थळावे म्हणटात आमदारान हातूंत लक्ष घालून हो बांद बेगीन सारको करून घेवचो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमचे पयलींचे आतां बांद केल्ले न्हू म्हटल्यार 7 वर्सां जाल्लीं आसा। हेचे पयलीं आमची मानशेची म्हटल्यार पावणी जाताली। पावणी जाल्यार म्हटल्यार एक पावसान आमकां थंय जाळे बील लावपाक हेतूनसून पावणी जावन थंयसर कोणें जाळे पावणी व्हरोन जाळे बील लायताले आनी तेतून आतां बांद जाल्ल्याक थंयसर मेंटेनन्स तेजो रिन्युवेशन आसलो तो रिन्युवेशनूय काय जावंक नासलेलो 7 वर्सां पयलीं। आतां 7 वर्सां जावन तेचेर आतां आमी इमिडिएटली भाईक कळयलें आनी तेचेर आमी सांगलें की खंय तरी एक क्लिननेस हें करा म्हणून तेन्ना ते हें करून परतून ती मानशेची हे आसली ती दारां परतून तेच्या दारांचो मेंटेनन्स टायम टू टायम जाल्लो जाल्यार तांकां काय प्रॉब्लेम जालो। फुडें आमची शेतां आसात थंय ते सायडीन तेतून पयलीं हेच्या मेरेन थंयसर लोक शेतां करताले आनी आतां ह्या जर मेन मानशाचीच दारां जमकी ना म्हणटकच तेतून खारसाण भितून चडल्या मुळे तांकां फुडें त्रास जाता शेतकऱ्यांक आनी तेतून फुडें पंडी जे आसले आमचे ते पंडी सामके ना। तेतून सुद्दां ते हेतून जर ते एक हे जाता जाल्यार एक डिमांड आसलो आमचो की एक हे जर सामकें बरें हेतून करून दिता जाल्यार ते आमची फुडले 1-2-3 वर्सांक शेतकारांकय आमकां परतून पयलीं सामकें एक 10 वर्सां पयलीं जशी शेतां जाताली तशी त्या पद्दतीन परतून एक दिसोन येवंक शकता अशें जर तेचेर कोणें हें करीत जाल्यार। भाई म्हाका सांग हेचे आतां तुमी म्हणटात गेले 7 वर्सां तुमी म्हणटात आतां हेच्या पयलीं म्हणजे आमदार आसले दयानंद सोपटे हांगाचे तेंच्यानी हेचेर लक्ष बीन दिवंक ना की तुमी तांकां व्हरोन वचोन मेळ्ळा त्या टायमार आमी आतां ह्या टायमार आमी न्यू इलेक्टेड मेंबर आसा। हेच्या पयलीं तेंची हे आसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की तेंच्यांनी खंय तरी तेचेर भर घेवन कितें तरी रिन्युवेशन आसलेलें ते तेंच्यांनी करपाचें आसलें ते आमी तेतून त्या टायमार हे नासले पूण आमी तरी दिसताले अशें की आयज आमचे कडेन अशी संदी आसा की आमी त्या हेतून आमी प्रपोजल भाई कडेन मांडलेले आसा की अशें आमकां त्रास जाता त्या हेतून तर तेणी इमिडिएटली सांगले प्रमाणे तेणी सोमते WRD हे करून थंयसर क्लिननेस स्टार्ट केल्लेले आसा फाटल्या 2 दिसांक ह्या अशें आसा की ही पयलीं आमी म्हणटाली 3 मानशेर आनी हेका नांव आसलें 3 माणशी अशें म्हणटाले आनी तेतून करून ह्या माणशेचेर पयलीं कमिटी आसली ते कमिटींतल्यान ते वर्साक कितें तरी 2 लाखाक अशें पावणी व्हरताले। पावणी व्हेल्या नंतर तेन्ना ते नुस्तें मेळटाले त्या नुस्त्याचे आशेक आसूं जाल्यार कित्याक आसूं तेन्ना काम करताले ते ना न्हय करताले। आतां हे बांदकाम जाल्या कारणान तांकां हांगा कांय हें ना त्यामुळे कोणाचोच हांगा लक्ष ना। कालचो माझे आमदार आसलो तेणी खरें हांगा लक्ष दिवंक जाय आसलो कित्याक तो एक ह्या कमिटीचो मेंबर आसलो अशें हांव आयकोन जाणा आसलें जाल्यार त्या मानशेर तेणी लक्ष दिवन ही लोकांची जी शेतां वयर पाड पडल्यान ते जर तेणीन केल्लेले जाल्यार आयज खंय तरी लोक सुशेगाद ते शेत करून आपले जगतले। सगळे शेतकऱ्यांचो विषय आलो की मानशी जी पयलींच्यान पुर्वजाच्यान चलताली मानशी 3 मानशे म्हणटाले ताका सो ते खाजनगुड्डो बांदतना ते मानशे सारके तेंच्यांनी प्रोविजन करूंक ना कित्याक मानशी खंय पावण्यांक 2 लाखां मेरेन वयताली सगळे आनी तांकां आतां ती मानशी करूंक मेळना। कमिटी आहा ती कमिटी एक्टिवूय ना आनी तेका लागून मानशेचे जे काम करूंक जाय आसलें जे शेतकऱ्यां खातीर ओ ते जे पावणेक वयताले नुस्तेका खातीर ते जावंक ना सारके तेका लागून ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंटाक सांगलेलें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय केलां एस्टिमेटूय केला तो बांद कोसळ्ळो तो कंप्लिटली तेंचो सारको बांदून दिवन हेचेर पेवर्स बीन सगळे येतले बेंचीस येतले ब्युटिफाय करतले हेका तशेंच मानशेचे दारां तेंच्यांनी घेतल्यात तांकां सांगलां इमिजिएटली दारां घ्या म्हणून ते दारां बेगीन जातली फक्त तेंचे प्रोविजन जाळे घालपाचे आहा ते तेंचे कडेन डिस्कस करून तांकां ते काम करून दिता कित्याक शेती ही इम्पॉर्टंट आहा स्पेशली पारशे गांवांत आनी ते खारें उदीक भरल्या कारणान शेती ही थंयसर डॅमेज जाल्ली आहा। आतां ती हे जर हे तेंचे दारांचे जर विशय जात जाल्यार शेती म्हाका दिसता फुडल्या 1 वर्साच्यान शेती तेंची तांकां करूंक मेळटली।